इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. जाका इस्रायलांत पवित्र म्हूण वंदितात तो सर्वेस्पोर देव म्हणटा, खरेंच सियोनाचे पोरजे, जेरुसलेमांत तूं बिराट करतली आनी आनीक रुडोन करची नाय. तुजो उलो कानार पडना फुडेंच तो तुजी दया करतलो. तुजो ताळो आयकना फुडेंच तो तुका जाप दितलो. सर्वेस्परान तुका दोगदोगांचो उंडो आनी उपद्र्यांचें उदक दितोच तुजो गुरुजी आनीक लिपून रावचो ना. पूण तुज्याच दोळ्यांनी तुज्या गुरुजीक तूं देगतली. तूं उजव्यान वो दाव्यान वच, तुजे फाटल्यान तुजे कान हीं उतरां आयकतले. हीच ती वाट, तसोच चलून वच. जमनींत बी वोमटाय ताका तो पावस धाडटलो आनी जो उंडो जमीन उत्पन्न करता तो रुचीचो आनी गोटायेचो जातलो. त्या दिसांनी तुजी गोरवां लांब रुंद मैदानांत चलतलीं. जमीन कामायस करपी बैल आनी गाडवां सुपां वारें दिवन आनी दांत्रेन किसोवन नितळ केल्लो खारो ओरोव खातोलीं. ज्या दिसा खोट्टांचो भस्म जातलो त्या व्हडल्या निसंटनाच्या दिसा सगळ्या उंच पर्वतांचेर आनी सगळ्या दोंगरांचेर जोरी फुट्टल्यो आनी उदकाचे व्हाळ व्हांवतले. सर्वेस्पोर आपुणूच मार फार करून आपले पोजेचे गाय बांदून बरें करतलो. त्या दिसा चान्ने सुर्याच्या वोटा इतलें कडक जातलें आनी 7 दिसांचें वत एकाच दिसा पडलोले भाशेन वत 7 पावटी कडक जातलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं सुभागी. सर्वेस्पराक वाखाणात, तो बोव बरो. ताच्या मानाक स्तोत्रां गितां गायात. आमचो देव बोव मोगाळ, ताका आमी वाखाणूक फावो. जेरुसलेम शार सर्वेस्परूच नव्यान बांदता. इस्रायलच्या परदेसांक तोच परतून हाडटा. सबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं सुभागी. फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बरीं करता. तांची गाय बांदून तो पेकयता. नोखेत्रांचो आंकडो ताणेंच थारायला. दर एकाक तो नांवान वळखता. सबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती सगळीं सुभागी. थोर आनी बलिश्ट आमचो सर्वेस्पोर. ताचे जाणवायेक मीत मेळना. खालत्यांक सर्वेस्पोर उंच काडटा. नोसत्यांक तोच जमनीर शेवटिता. सबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं सुभागी. उद्गार. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. सर्वेस्पोर आमचो म्हूण सोबितार. ताणेंच आमकां समूर्त दिल्या. तो आमचो राजा. तोच आमची सोडवण करतलो. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. माथ्यो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सगळे नोंगरा गांवांनी भोंवून जेजू तांचे देवस्थानांनी शिकोवन दितालो.
राजेची शुभ वर्तमान परगडटालो आनी सर्व जिन्साची पिडा रोग बरो करतालो. आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेळ्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी देंवचार काडूंक आनी सगळे जिन्साची पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले: ओन भावाट्याचे गांवांची वाट धरूं नाकात आनी सामारेकारांचे नोंगरांनी भितर सरूं नाकात, पूण अदीक करून इस्रायलाचे घराण्याचे सांडलेले मेंढऱ्या चरशीं वचात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वड: वायटेकारांक बरी करात. नियाळाक आदार. बागेवन जो हांव डायगो हाका सायबिणी मायेचें दर्शन तो भावाटाची वाट चलतना मेळ्ळें. देवीक आपोवणांतल्यान ताका वचून काडलो. सायबिणी गोदल हिचें व्हड चित्र ताच्या हातांतल्यान संवसाराक मेळ्ळें. ताचे उदेशी जायते जाणांची आत्मीक कथाय वाडली. म्हजो एक इश्ट जायते फावट अशें म्हणटालो: भावाट ना ताका परत परत भेट करून आमचे जिविताची गोवायकी दिवन ताचे जिवीत निटायर हाडूंक आमी प्रयत्न केल्यार आमी स्वर्गा राज्यांत थेव्याची भागीदारां. आत्मीक वाटेन सांठेल्यांत तांकां आमी सोडून हाडूंक जेजूचे मोगाची नियाळ आनी तांकां दिवंक एक व्हड मिसांव आनी आमचे कातोलीक जबाबदारी. वायटेकारांक बरी करूंक आमचो पयलो प्रयत्न. मनशा सवें मोयपास दाखोवप, बरवसो दिवप जावंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां दिसून येता जेजू आपल्या शिसांक अमक्याचे नोंगरांनी धाडटा. ताचे मुनारीपणाची सुरवात देवान वेंचून काडलोल्या पुर्जेक इस्रायल बरी करून जाली आनी रोखडीच ती हेरां राष्ट्रां मदें त्या मुनारीपणाचे सार शिंपडावंक ताचे शिसांक ताणें धाडलें. आयज जेजू आमकां समुदायांनी धाडटा. आमकां इगर्जेच्या संस्थांनी मिसळ करून गरजेवंताच्या आदाराक पावंक धाडटा. जेजू देंवचार काडटा. पिडा रोगांतलीं तांकां बरी करता. तांकां बरी करून नवें जिवीत जिवंक तांकां आदार करता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. आयज आमी एकल्याक तरी आमच्या सांगाता देवताची भेट करूंक व्हरूया.